नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पेडण्या पुलीस स्टेशनार ब्रिटीश बायलेचेर बलात्काराची केस रजिस्टर झाल्या. पुलिसांनी दुबावेत म्हूण हरमलच्या जॉयल डिसूजाक अटक केल्या. 32 वर्सांचो जॉयल सध्या पुलिसांच्या ताब्यान आसा. हरमला स्वीट लेगाकडेन व्हरून बलात्कार केला म्हूण जॉयलाचेर खंय आरोप. सकाळी ताका मेडिकलाक जीएमसीन व्हेलो. मेडिकल खात्री करप चल्ला. नमस्कार. सध्या राज्यान गुन्ह्याचे सत्र जे आसा सुरू आसा तातूनच हरमला स्वीट लेक हांगा एका ब्रिटीश बायलेचेर बलात्कार जाल्या म्हणून पेडणे पोलीस स्टेशनार केस नोंद जाल्या. जॉयल डिसूजा हा 32 वर्साचो जो आसा ताणी 2 तारखेक ह्या महिलेचेर जबरदस्ती केल्या आणि त्याच्या उपरांत 4 दिसांनी ह्या ब्रिटीश महिलेन पेडणे पोलीस स्टेशनार कंप्लेंट केल्या की आपल्याचेर बलात्कार जाल्या म्हणून. सध्या पेडणे पोलिसान ह्या जॉयल डिसूजाक आपल्या ताब्यान घेतलेले आसात आणि फुडले जे इन्व्हेस्टिगेशन जे आसात सध्या सुरू आसात. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. बेकायदेशीर मसाज पार्लरांचेर कारवायाची मुख्यमंत्र्याची ऑर्ड पडटना 4 वर्सां जाली. वागातोर चलतल्या होली बेसिल ट्रेडिशनल सेंटराचेर पुलीस एक्शन. म्हापसा अंजुणा पुलिसांची एकठांय रेड. एकूय परमिशन नासतना हे सेंटर चलता. येणावळीची नोंद, बाकीच्या नोंदीचो रजिस्टर जप्त. तामिळनाडूचो आलोकराज म्हणटा ताका धरला पार्लर गोंयकाराचो. बेकायदेशीर मसाज पार्लरांचेर एक्शन घेयात. पुलिसांनी कांयच करूं ना आनी एखादे पार्लर बेकायदेशीर सांपडले जाल्यार त्या वाठारांतलो पीआय जबाबदार म्हूण मुख्यमंत्री शिटकावणी दिता थंयच आसा. दुसऱ्याच दिसा म्हापसा आनी अंजुण पुलिसांची एक्शन. अंजुण्या फाटल्या 4 वर्सां सावन बेकायदेशीर चलपी बाशील ट्रेडिशनल आयुर्वेदीक मसाज पार्लराचेर रेड. मसाज सेंटर कसलेच परमिशन नासतना चलता. पुलिसांक थंय वेगवेगळ्या तरेचे मसाज ऑयल मेळ्ळे. एकूय कस्टमर नाशिल्लो. येणावळीची नोंद आशिल्लो बूक आनी येता त्या कस्टमरांची नोंद आशिल्लो रजिस्टर जप्त. पुलिसांनी मसाज सेंटरांतल्या आलोकराज म्हणटा त्या तामिळनाडूच्या तरणाट्याक धरलो. पार्लराचो पात्रांव खंय गोंयकार. No customer was there. Rates for the massages, various rates are there, and we found also books where how what is the income, so how many customers have come for so many months, so that register also we have seized. So last 4 years he was running this spa without such permissions. Of course the spa owner is a Goan, local Goan. I don't want to tell his name, but there is also agreement between both of them. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आणि नवस्वराज साळगांवकर. ताळगावच्या तरणाट्या किडनॅपिंग केशीन पणजे पुलिसांनी 5 जाणांक धरले. 2 जाण बिहारचे, 1 महाराष्ट्राचो आणि 1 कर्नाटकाचो, एकलो उझबेकिस्तानाचो. 5 जाणांनी ताळगावा रावपी दीपक कुमार म्हणटा ताका मध्यान घराकडच्यान किडनॅप केलो आणि करंजाळे एका फ्लॅटान दवरलो. घरच्यांकडे 70 लाखाची खंडणी मागली. दीपक तांच्याकडे तावडेंतल्यान सुटून पुलिसां मेरेन पावलो. शिरोड्या आणि काणकोणा भाटपाळे एकेच राती बायलांच्या खुनाची प्रकरणां. शिरोड्या थळांत बिराडाक रावपी ओडिशाचो लेबर राज किशोर नायक म्हणटा ताणें बायल रिटा बदाकियाक गळो अंदून मारली. पुलिसांनी ताका धरलो. ते वटेन काणकोणा भाटपाळे शज्जाद खान म्हणटा ताणें बायल रिमा चौधरीच्या खुनाचो यत्न केलो. पुलिसांनी रोखडेच उखल्लो. गोंयांत खून मारामारीची दिसपट्टी प्रकरणां चालूच. शिरोड्या आनी काणकोणा बायलांच्या खुनाचे 2 यत्न. शिरोडा थळांत बिराडाक रावपी ओडिशाचो कामगार राजकिशोर नायकान ताची बायल रिटा बदाकियाचो गळो अंदून खून केलो. खून करून फुजियो. पुलिसांनी ताका फोंड्यां धरलो. ताणें आडनांव बदल्ला काय म्हूण पुलिसांनी चॅक केलें. तो ओडिशाचो नायक. ताका 2.5 वर्सांची चली आसा. आवय सोंपिल्ल्यान आनी बापूय भितर पडिल्ल्यान चलयेक अपना घरांत दवरल्या. राजकिशोराच्या भावाक पुलिसांनी कॉन्टॅक्ट केला. नेटिव्ह ऑफ ओरिसा म्हणल्यार ती जी तेचे कडेन ID प्रूफ आमचे कडेन मेळ्ळा, म्हणजे इलेक्शन कार्ड आनी तेचे आधार कार्ड ते थंय रजिस्टर केल्या ओरिसा. आनी ओरिसाच्यानूच तेचे 93 ताका इलेक्शन कार्ड मेळ्ळें. सो तेन्नाच्यान तो नेटिव्ह हे नायकूच म्हणून आसा तेच्या कार्डाचेर. आनी ओरिसा नायक बी म्हणून आसात. नायक आसा ते आसा तेचे कडेन कार्ड. सो तेजे थंयच्यानूच ते इश्यू केल्ले आहा त्या गांवांत. कार्ड थंयच इश्यू केले. दोनी कार्डां थंयच इश्यू जाले. गोंयान काय इश्यू जाल्ले ना. आणि त्याची फॅमिली बी आणि कोण आहा तिका
फॅमिली हांगासर कोण ना, आमी कॉन्टॅक्ट केला तेच्या भावाक बी, आमी तेका आपयतले, व्हेरीफाय करतले. आणि ताका भुरगीं बीन तशी कितें फॅमिली एक भुरगें आहा तेका 2.5 वर्साचें. सो टायम बेगीन आमी तेका पणजे अपनगरांत दवरता, मागीर तेची फॅमिली येतकूच हँडओवर करता. ते वटेन काणकोणा भाटपळे एकल्यान बायलेक मारपाचो यत्न केलो. शाजाद खान म्हणटा ताचो बायलेचेर खुनी हल्लो. ताकाय पुलिसांनी रोखडोच उखल्लो. वेळ बरो म्हूण बायलेचो जीव सालवार. गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक बेकायदेशीर. चडशा मेंबरांक नोटीस पावकूच ना. वेंचणूक सहकार निबंधकान रद्द करची म्हूण मेंबराची इन्क्वायरी कमिटी मागता. 2018तल्यान स्कॅमाचो कोर्टान निकाल लागल्या उपरांतूच खंय वेंचणूक घेवची. डेअरीक खारान घालपी संचालका कडच्यान खंय लॉसाची वसुली करची. 19 जूनाक डेअरीची वेंचणूक थारल्या. त्यो इलेक्शन्स आमच्या दृश्टीन अशें आसा की इलेक्शन लावप ह्या टायमार हें इलिगल आसा. हे आज गोवा डेअरीचे चेअरमन आसात, मेंबर्स आसात आनी वेगवेगळ्या सोसायटीचे चेअरमन आसात. तर त्यांनी सगळ्या सोसायट्यांक खरी म्हणजे नोटीस धाडपाक जाय जेन्ना इलेक्शन लागता तेन्ना. तांणी ती नोटीस लायली ना. तांणी सांगलें की फक्त ही नोटीस बोर्डार तांणी नोटीस लायल्या. तर तेच्या खातीर गोवा डेअरीन खरें जेन्ना इलेक्शन लागता तेन्ना इलेक्शन प्रोग्राम सगळो धाडपाक जाय आशिल्लो, जो तांणी धाडूं ना. बरें, तांणी जो नोटीस दिल्या ती एकाच पेपरार दिल्या. RCSA कडेन आमचे डिमांड केल्ली आसा की ही प्रोसिजर रॉंग आशिल्ल्यान तुमी इलेक्शन प्रोसिजर स्टॉप करची. आनी ती जी स्कॅम्स सगळी आशिल्ली पळय ती 2018 आमी उघडकीस हाडल्या. तेंचेर फुडें इन्क्वायरी सुरू जाली. तातूंत हे डायरेक्टर्स आसा पळय ते तातूंत कॉज फॉर द लॉस अशें म्हणून डिक्लेअर जालें. त्या इन्क्वायरीन भितर तेणें दिल्लें आसा की 78 lakhs रुपीज हे जे पळय बोर्ड मेंबर्स आशिल्ले जे हे सगळे डिसिजन घेवपाक कारणीभूत आसा तांकां सगळ्यां कडल्यान वसूल करचे. They cannot reconstitute the board. Earlier board or new board till the final order from the High Court comes. आणि दुसरी म्हणल्यार ही एक्सपिडायट करपाची हाय कोर्टांतली मॅटर आहा तें आनी तांकां डिस्क्वॉलिफिकेशन मागीर सेकंड AGM कंप्लीट करपाक तिमी आनी आमकां स्टेटस दाखोवपा बाबा आमी पळय गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेट आहात तेन्ना 6 कोटी लॉस जाल्या 7 कोटी जाल्यात ते आमकां गव्हर्मेंटान फारीक करपाचें आनी बोर्ड काडून न्यू बोर्ड आहा ती दिवपा मागीर इलेक्शन करून. गोंय फॉसील इंधन मोठ्या प्रमाणात वापरपी राज्य. इलेक्ट्रीक गाडयो, सौर उर्जा वापरल्यार पर्यावरणाचे बऱ्याक. पर्यावरण मंत्री काब्राल उलयलो. उद्देगीक प्रदूषणाचेर बायोडायवर्सिटी बोर्डाची नजर आसता, मात उद्देग आनी लोकांनी जबाबदारी घेतल्यार पर्यावरण टिकतलें. रिसायकल जायनाशिल्ल्या प्लास्टिकाचेर बंदीचेरूय सरकार खंय सिरियस विचार करता. एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हण रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब आसता, पूण एकटो हे फुडें वचूंक शकना. तेन्ना आमी सगळ्यांनी जर जबाबदारी घेतली जाल्यार एनवायरमेंट आमी जर आमच्या पुर्वजां कडेन घेतला ते फुडें आमच्या भुरग्यांक दिवपाक आमकां जबाबदारी घेवंक पडटली. सो ह्या निमित्तान म्हाका दिसता क्लियर मेसेज वन अर्थ म्हणून हो जो थीम ह्या वर्साक आसा हितून भितर हांव वन आनी अर्थ म्हजें अशें जर कन्सिडर केलें जाल्यार आमकां म्हाका दिसता फुडले पिढी खातीर आमी बरो हें गोंय आमचें दवरूंक मेळटलें. डिपेंडींग ऑन द पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट इट इज डिरायव्ड आनी वी आर द हायेस्ट कन्झ्युमिंग state in the country for as far as fossil fuel is concerned. Government of Goa, when I was a power minister, renewable energy, even now Sudhin Babu, he is taking the mission forward where electrical vehicles to start with, solar 50% subsidy, no other government in the country has given. We have gone ahead and खूपशे grid connectivity power project आमचे गोंयांत झाले आणि आता चालू आसा. So we are not that people are not sensitized. People खबर आसा and fossil fuel जर आमी कमी करपाक जाय जाल्यार आमी रिन्युएबल एनर्जीचेर फोकस करपाक जाय. खंयचेय सिवरेज प्लांटाक विरोध करपी लोकांची कमिटी करून लोकांक विश्वासान घेवन प्रकल्प फुडें व्हरतले म्हूण काब्राल सांगता. सो म्हजी जबाबदारी आसा हे पयलीं घातलेली आसा ती लोकांक कॉन्फिडन्साक घेवन लोकांक इनवॉल्व करप. त्या वाठाराचे जे ऑब्जेक्शन हाडटा ते प्लांट नाका म्हणटा पळय तांकांय भितर घालप आनी तांकां कमिटी करप आनी तांकां जबाबदारी दिवप. हांव मिनिस्टर बसलो, सुरेश कॉर्पोरेशन बसले म्हण जावचें ना, PWD बसले म्हण जावचें ना. लोकांचो जे जाग्यार इनवॉल्वमेंट बरे लोक जे आमचे सुशिक्षीत लोक आसा जे एनवायरमेंटा खातीर कितें करूंक सोदता तांकां इनवॉल्व करप. आज आमी 16% सिवरेज कनेक्ट केल्ल्या गोंयांत नॅशनल एव्हरेज 30चे पावल्ले आसा. प्लास्टीक प्रदूषण आनी रिसायकल जायनाशिल्ल्या पातळ प्लास्टिकांचेर बंदी विशीं मंत्री उलयलो.
This time we will focus that this thing stop at least in the state of Goa. 40 micron and above will be encouraged, and that is how we will go forward. And this time we will focus on getting this done because ह्या पहिला की खंय तरी डिजिग्नेटेड जायना प्लास्टीक आमच्या मदारांतल्यान आनी आमकां त्रास जातले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पुरातत्व खात्यान केंद्रीय घर मंत्रालयाकडे उलोवन पुर्तुगेज काळातले छत्रपतीचे गोंयाकडे संबंधित डॉक्युमेंट हाडूंक यत्न करचो. बेतलान किल्ल्यार शिवरायाचे गोंय संबंधाविशीं प्रदर्शनाचे उक्तावण करताना मुख्यमंत्री उलयलो. शिवराज्याभिषेक दिसा गोंयभर कार्यावळी. पणजी मिनेझिस ब्रागांजान शिवरायाविशीं 6 पुस्तकांचे विमोचन. मुरगांव हिंदू समाजान चिखले व्हडलो पुतळो बसयलो. प्रताप गांवकर, संतोष खुर्जुवेकर. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विजन हे सदोदीत स्वयंपूर्णतेच्या वाटेर आशिल्ले. ते जेन्ना नवीन नवीन गड घेताले, नवीन नवीन आपलो प्रांत आपल्याकडे घेताले, तेन्ना त्या प्रांतातल्या लोकांक स्वयंपूर्णतेकडे व्हरपाचे, म्हणजे शेती आसतली, गोधन आसतले, या सगळ्याकडे स्वयंपूर्णतेकडे वटपाची वाटचाल तेन्नाय करतले. अजून असे कितलेशे डॉक्युमेंट्स जे आसा हे अजूनही पुर्तुगालाक आसा. म्हणजे ऑलरेडी या खात्याक आणि ऑलरेडी मंत्र्याक म्हणजे कळवणे आसा की तांच्यांनी आमच्या MAचे म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेअर्स हांच्या बरोबर संपर्क करून पोर्तुगीजांतल्यान ते सगळे डॉक्युमेंट जे गोंयाक रिलेटेड आसा ते परत एकदा हाडपाची तांच्यांनी फुडाकार घेवचो. हांगासर परत एकदा हाडपाक मंत्री इनिशिएटिव्ह घेतलो. जाय पडलो जाल्यार एकदा पोर्तुगालाकूय त्यांनी वचून येवचो आणि ते डॉक्युमेंट्स परत एकदा गोंय सरकारच्या ताब्यात हाडचे, जेणे करून इतिहासकाराक आसतले किंवा इतिहास संशोधनकाराक आसतले ह्या डॉक्युमेंटाचो खूप बऱ्या पद्धतीचो वापर व जावपाक शकतलो. शिवाजी महाराजांचं पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि गव्हर्नन्स या सब्जेक्टवरती अभ्यास करणारी कितीतरी मुलं आहेत. या खास करून या विषयावरती म्हणजे गव्हर्नन्स आणि पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात त्या काळी म्हणजे तेवढे प्रगल्भ विचाराने छत्रपती शिवाजी महाराज त्याच्यावरती विचार करत होते आणि त्याच्यावरती पुन्हा रिसर्च होणं गरजेचं होतं. त्याचसाठी आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज फाउंडेशन चेअर ही एस्टॅब्लिश केलेली आहे. निश्चितरित्या आपण आज पुन्हा प्रकाशित केलेली पुस्तकं ही निश्चितच उपयोगी येईल. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. थिवी माडेल हांगासर सकाळी फुडें एक अशी गजाल घडली की एक मारुती वॅन आनी एक एक्टिवा मदीं एक्सिडंट जालो आनी तशेंच आमकां कळोन येयलें की थंयसर एके बायलेचो अपघाताक जीव गेलो आनी त्या बायलेची वर्सां जावन आसा 38 इयर्स आनी पुलीस तेजेर फुडली कारवाई चालू आसा. खातीर नवसरात सलगांवकर. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. आणि कंप्लेंट केली त्याच्यामुळे पोलिसांनी केलं. मागीर आमकां कळ्ळें न्हू हें पळयलें सांजचें आमी हांगा गेलीं हळडणा पडना म्हणून आमी हांगा येयलीं. हांगा येवन मागीर लेटर तें हें करून. आता कितें घ्यायला तुझे कितले मंगळसूत्रांनी 16-11 पावनां सगळी 16-11 मोठो 6 पावनां आनी मंगळसूत्र 16-5 पावनां. म्हणजे पैसे कितले येतात टोटल? पैसे आतां म्हारग न्ही भांगा 5 लाख कशें जालें म्हाजें कशें तरी हें मेळोन दिवपाचें हांव हें करता. आता कितें सांगला तेंच्यांनी कितें सांगला तूं? तेंच्यांनी आमी भितर सांगना आमी भोंवपाक आसना बर्थडे मागीर तेजे पर्सनल जी पळय कामां आहा ती करूंकूच जाय मेलेन. तेका लागून तो स्वता आपल्या हितून तो उबो रावता, तेका कोण फोर्सान ह्या हितून घालिना, आपल्या हितून असल्या कामाक लागून उबो रावता. हें आमकां तेजें बरें दिसूंक ना. आनी आतां तो MLA जाल्ले खोर्ज्यान क्रायम हे खूब जाले. कोणाक फाटीं एकट्याक एक मारलेलो शेखर वांगणकर म्हणून आमचोच तो, तेका कोण मारलो हळडण्याक, तेजेर कांय ना. असल्यो गजाली खूब घडटा आतां. MLAन हेजेर
कितें तरी विचार करूंक जाय. काँग्रेसीचे आमदार फुट्टा बीजेपीन वता म्हणटा ती खंय अफवा. वतले जाल्यार 2/3 म्हणल्यार 8 जाण तरी वचूंक जाय, नाजाल्यार वता तांकां राजिनामो दिवन वेंचणुकेंत देंवचो पडटलो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोचे रजाव. अर्डोंचो आमदार कार्लूस म्हणटा आपूण लिस्टान ना. बीजेपीक आनी आमदार जाय कित्याक काय म्हूण प्रश्न. बीजेपीत 5 आमदार येवंक सोदता, पक्ष परवानगी दिना म्हूण उरला. नाजाल्यार बीजेपी सरकाराचो आंकडो 30 वयर वयतलो म्हूण बीजेपी फुडारी सीटी रवी उलयल्लो. ते उपरांत काँग्रेसीचो खंयचो आमदार बीजेपीत वता काय म्हूण राजकीय चर्चा चालू आसा. प्रुडंटान ह्या इश्यूचेर विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोक गाठलो. तो म्हणटा ही अफवा. ताणें दिले ते रजाव अशें. एक्टिविटी चालू आहा म्हणजे कितें इफ समबडी हॅज टू गो ही विल रिजायन. ऑफिस ऑफ स्पीकर इज देर, दे गो देर, रिजायन and they go for a fresh election. 2/3 वयतलो जाल्यार तेका more than 8 MLAs जाय. So तशें कांयच जावंक ना. Some people are talking about 5 MLAs, some people are talking about 6 MLAs. So nothing like that has happened. And these are all speculation, these are all news which is just being spread, which is actually we have to add that word called false news which is being spread. हळदोनचो आमदार म्हणटा आपूण लिस्टांत ना. बीजेपीक आनीक आमदारांची गरज कित्याक काय म्हूण ताचो प्रश्न. हांव लिस्टांत ना. सो दिस यू कॅन टेक फॉर गॅरंटीड फॉर शुअर. आय डोंट नो वेदर आय वूड यूज द वर्ड नॉट इनवायटेड ऑर नॉट इन्क्लुडेड. बट सी देर आर टायम्स वेन पीपल डू दीस थिंग्स. केन्ना आसात ते कोतात. आय कांट टेल दॅट एनी वन मे or may not go. But definitely, I don't see any reason why the BJP should try to increase its numbers when they are comfortable with 20, unless there is instability in the government. Anything instability जाल्यार फकत भितरल्यान ते खबर आसतली. केपेचो आमदारूय तेच सांगता. आम डिसिजन कितें आमी हांवें न्हू सरकार आमगे काम कोता. डॉक्टर प्रमोद सावंत आमगे काम कोता. सो वचपा आनी तितून प्रश्न येना कित्याक इन अ डेमोक्रेसी देर शूड बी ऑपोजिशन. सो ऑपोजिशन जाय आनी म्हाका दिसता तेंगे 30 तेंगे 25 जाण आहाय आनी तेंगे नंबर जावचे गरज म्हाका दिसना. सो तेजेर कांय विचारूं ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांग्यार कुशावतीचे देगेर उसगाय मळार प्राचीन हस्तशिल्पाचे दायज वाठारांत चिऱ्याच्या खणीची हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतल्या. खंडपीठान सरकार, ASSI आणि राज्य पुराभिलेख खात्याक नोटीस काढल्या. ह्या युनेस्को नोंद दायज वाठारांत बेकायदेशीर चिऱ्या खण चल्ल्या. खणीक राना खाते प्रदूषण मंडळाची मान्यताय ना. मिडिया रिपोर्टाची खंडपीठान दखल घेतली. पणजे मळ्यार हुंवाराचेर उपाय म्हूण थंयचे तळे उसपूंक सुरवात केल्या. आमदार बाबुशान कामाची पळोवणी केली. तळ्याचे सोबितीकरण प्रकल्पाचेर बाबूश उलयलो. हो प्रकल्प फाटली कितलीच वर्सां अर्धवट आशिल्लो. मळ्यान तशें पणजे हेर सुवातींनी स्मार्ट सिटी सकल स्मार्ट रोड तयार जातले म्हूण महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगले. मळ्यात पावसात बुट्टी मारता, बसक्या घरांनी उदक भरता. उपाय म्हूण कितली वर्सांच फाटीं थंयचे तळे उसपून सोबितीकरणाचो प्रकल्प सुरू केल्लो. मजगतीं कितली वर्सां तो अर्धवट आशिल्लो. आतां तो परत चालीक लागला. तळ्यांतलो गाळ काडून उदक नितळ करूंक सुरवात जाल्या. Mala area should not be flooded. That is the main objective of having this. The WRD is carrying out the work to the smart city. Okay. So I just came for inspection. During a monsoon, there is always a flooding. Leave monsoon, even without monsoon, when there is a high tide it gets flooded. So we want to assure them there will be no flooding whatsoever in future. स्मार्ट सिटी सकल शारात स्मार्ट रोड प्रकल्पाचे खंय काम चल्ला. Now, for example, look at Panjim. Now, whenever you dig any road in Panjim, you will find water line, sewage line, electricity line, BSNL cables, all under the road. So now the aim of this smart road project, first of all, they'll concrete the roads. Okay? So for the next 10, 15, 20 years, you will not be able to break the road. Now what they're going to do is all the utilities will be shifted. So your water connection will be moved, water lines will be moved, your electricity lines will move, sewage lines will be moved into the center of the road. They will create one special duct. So there is no more breaking of the road, no more extra digging and all of that. So all the lines will be moved there first. Roads will be concrete, your drains will be done, footpaths will be done, beautification benches, everything will be put there. And that I believe is how the planning for the city should be done also. Even all the existing roads. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार.
ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.